दिवचल साखळे मुखेल रस्त्याक जोडून कारापूर सरवण पंचायतीन येवपी उदकाची पायपलायन घालपाक खणिल्लो रस्तो व्यवस्थीत पुरूंक ना आनी त्या खातीर वाठादेव वाठारांतलो अंतर्गत रस्तो येरादारी खातीर धोक्याचो जाला। पयलींच हो रस्तो अशीर तातूंत रस्तो व्यवस्थीत पुरूंक नाशिल्ल्यान ह्या रस्त्याचेर अपघात घडटात। शहरांत फक्त लोबरां घातल्यात तर कांय कडेन फोंडकुलांय आसात। फाटल्या 8 दिसां भितर ह्या रस्त्याचेर अपघात जावन 3 जाण जखमी जाल्यात। पावसान गंभीर समस्या निर्माण जावपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत ह्या थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या। वाठादेव सरवण ह्या गांवान आसा आनी थंय अशें जाला म्हणल्यार ही जी तुमकां दिसता दिसता ही गव्हर्मेंटाची पायपलायन घालतात PWDची आनी ताका जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो हे खणटा आनी गुडे अशेंच दवरलाय आजून कांय तेजें काम चालू ना आनी तशें आहा पयलीं कारण जर जाता कितें हो रस्तो आहा 3 मिटर आनी फोडल्या कारणान मद्दी आसल्या कारणान हांगा एक गाडी सारकीच भोंवना आनी ह्याच 4-5 दिसां आनी पयल्याच पावसांक हांगा जवळ जवळ 5-6 जाण भुरगे पडले। भितर काल एक असोच इन्सिडंट जालो की दोनूय टू व्हिलरी एका फाटी समोर येयल्यो आनी दोनूय एकामेकाक बसतल्यो म्हणून ताबो करून त्यो गाडी थारयलो स्लीप जालो पयल्या पावसाक पडलो। आतां तेजें उदाहरण हे पळय तें फुड्यान आसा हे पळय हें उदाहरण हो पडलो पळय हेजें उदाहरण हांगासर जाता आनी हेजे भितर पळयता हांगासूच पडला। हेच्या म्हाजें इतलेंच सांगणें आहा सगळ्या आमच्या जे कोण हे आसा म्हणजे खंयच्या डिपार्टमेंटाचे मनीस जावं कितें आसूं तांकां इतलेंच सांगणें की बाबा हो जो रस्तो आहा पळय पयलीं तो आमकां रस्तो बारीक आहा कळ्ळें तितून हो फोडला तितून तो आनीक अर्दो जालो अर्द्याकून अर्दो तितून भोंवणें म्हणल्यार भयंकर बिकट जाल्लें आहा। तेन्ना जाता ती खूब बेगीन पावस सुरू जावच्या पयलीं आतां खूब बेगीन हाका कवर करून हो रस्तो तयार करून लोकांक दिवचो।